17 जुलयाक राष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक जाल्यार उपराष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक 5 ऑगस्टाक जातली। राष्ट्रपती पदाक एनडीएचो रामनाथ कोविंद जाल्यार यूपीएची उमेदवार मीरा कुमार। मतांचे गणित आसा ते अशे: जिखपाक जाय 5,48,646, एनडीएची मतां 5,33,350, यूपीएची मतां 2,54,651 आणि बाकीचे 3,09,298। तातूंत ह्या पक्षांच्या तेंकाक लागून एनडीएचो आंकडो वाडटा। एआयएडीएमके 59,224, बीजेडी 32,892, टीआरएस 20,935, वायएसआरसी 17,574, जेडीयू 20,736, एकूण 1,51,361। आता पळोवपाक गेल्यार रामनाथ कोविंदाक वट्ट 6,84,711चो तेंको आसा। एनडीएची मतां 5,33,350 आणि बाकीच्या पक्षांचो तेंको 1,51,361, एकूण 6,84,711, म्हणजे सुमार 1,36,065ची विक्टरी मार्जिन। दुसऱ्या वटेन यूपीएची मतां पळयात। यूपीएची मतां 2,33,915, बाकीचे 1,78,664, एकूण 4,12,579। विरोधक यूपीएच्या उमेदवाराक सुमार 1,36,067 कमी। गोंयान बीजेपी आमदाराच्या संख्येन नंबर 2 पटीन आसूनय बीजेपीच्या राष्ट्रपती उमेदवाराक लीड मेळटली हें क्लियर। गोंयचे खासदार आमदाराच्या मताक वोट व्हॅल्यू कितलो तो पळयात। राष्ट्रपती वेंचणुकेंत आमदार खासदाराच्या मताक आसता वेगवेगळो व्हॅल्यू। दरेका राज्याच्या लोकसंख्ये प्रमाणे आमदाराच्या मताचो व्हॅल्यू वेगळो। गोंयचे लोकसंख्ये प्रमाण दरेक आमदाराचो वोट 20 पॉयंट, देशभरांत खासदाराक वोट व्हॅल्यू 708 पॉयंट। 1971चे लोकसंख्ये प्रमाण थारायल्लो आसा मतांचो व्हॅल्यू। गोंयचे दोनूय लोकसभा खासदार बीजेपी 2 नंबरार आसूनय गोंयान बीजेपीक लीड दितले। चर्चिल आलेमांव भाजपा वटेन आयिल्ल्यान भाजपाक 20 मतां मायज मेळटली। गोंयान बीजेपीचे 12 आमदार आनी 2 खासदार। बीजेपी आमदारांची 240 मतां, 2 खासदारांची मेळून 1,416 मतां। गोंयचे 38 आमदार आनी 3 खासदार मेळून मतांचो व्हॅल्यू 2,924। बीजेपीचे 12 आमदार, 2 खासदार मेळून मतां जाता 1,656। काँग्रेसीचे आसा 16 आमदार आनी 1 राज्यसभा खासदार। काँग्रेसीचे आमदार आनी खासदार मेळून जाता 1,028 मतां। सरकाराच्या युतीचे भागीदार गोवा फॉरवर्ड मगो 3 अपक्ष। गोवा फॉरवर्ड मगो आनी 3 अपक्षांची मतां जाता 180। एनसीपीचो चर्चिल आलेमांव शेनवारा भाजपाच्या राष्ट्रपती उमेदवाराक मेळपाक पावलो। चर्चिलाक भाजपा वटेन धरल्यार मतां एनडीएची मतां 20 पॉयंटांनी वाडटा। युती पक्षाची अपक्ष चर्चिलाची मतां धरल्यार एनडीएचो वोट व्हॅल्यू पावता 1,856। राष्ट्रपती वेंचणुकेक गोंयान एनडीएच्या उमेदवाराकूच लीड। सोमारा 17 जुलयाक राष्ट्रपतीची वेंचणूक। 20 जुलयाक नवो राष्ट्रपती थारतलो। हे वेंचणुकेक आमदार खासदाराक तांच्या पक्षांचो व्हीप लागू जायना आनी बॅलेट वोटिंग सिक्रेट आसता। गोंयच्या आमदारान लखनौचो खासदार पर्रीकर पर्वरे विधान भवनांतल्यान एकाच हॉलांतल्यान राष्ट्रपतीक मतदान करतले। गोंयचे 3 खासदार वोटिंगाक दिल्ली वतले। सकाळी 10 वरांचेर मतदान सुरू। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।